एक्चुअली आमगे सगळे हिंगा व्हडले लोक दे कम टू द MMC कित्याक तेंगे वाड्या एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येता म्हूण दे हॅड कॉन्टेक्टेड मी सेइंग इट्स गोइंग टू चेंज इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट सो आय सेड बाबा वी डोंट हॅव एनी इन्फॉर्मेशन जाल्यार तूं मातशें RTI मार सो दे पूट वन RTI PDA कडेन घाल तेमी आनी दुसरे RTI हांगा MMC अजून MMC सोन तेम रिप्लाय दिल ना म्हूण ऑल द पीपल केम ओवर हियर फॉर इन्फॉर्मेशन दुसरे आहा ते दॅट कंस्ट्रक्शन इट्स आय थिंक इट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड थिंग मातशें काम स्टार्ट जालें थिंगा पूण आजून तेमी डिस्प्ले बोर्ड घालना थिंगा विथ द कंस्ट्रक्शन लायसन्स तेंगे टेक्निकल क्लियरन्स नंबर कांय डिस्प्ले केलना आनी प्रोजेक्ट प्लॅनूय डिस्प्ले करपा जाय तेमी दॅट इज अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन दीस वेर दीस इज मॅन्डेटरी तें डिस्प्ले करपा मॅन्डेटरी सो वी मॅट द चीफ ऑफिसर ओवर हियर वी टोल्ड हिम ऑल दीज इश्यूज आमी एक्चुअली एक फॉर्मल कंप्लेनूय घाता भितर that so and so thing is happening over there, they're not following proper procedure and because they're not doing this we've asked the chief officer to send a stop work order thinga dusre aha is from the PDA ek reply yellow we filed the RTI PDA is asking for the construction license number समज आम information जाय जाल्यार construction license number सांग but this is also one एक aha ते construction site चे भायर तेमी display केलना दूसरे यहाँ is that as per the RTI Act, even this there is a Supreme Court order, the PDA and the TCP cannot ask us for the construction license number. We've given the survey number and these two departments are the only two departments that can actually link survey number with the construction license number or survey number with the technical clearance number. So this is the way they are trying to avoid giving people the information that is mandatory, that is our right. So because of all these issues, all the people had no other choice but to sacrifice time of their day to day and come over here to request action. The CEO told us, actually we already drafting complaint draft kelo ha. He told us to invert the complaint and he's going to look into it personally. And our locals also over here are definitely they're going to follow up with all this and make sure some action is taken. हांव दवंड्या रावता आनी म्हजें नांव गीता प्रभू सो हांव कितें म्हणटा हो प्रोजेक्ट येता आनी हो प्रोजेक्ट येता 294 फ्लॅट्स 294 आनी हांव कितें म्हणटा हो धाकटोसो वाडो हो व्हडलो वाडो न्ही आनी बारीक लोक रावता थंय रावतात चोरीसकारांक पंक्चरवाले प्लस हे गोरवां पोसतात सो फाल्यां हे भायले लोक थंय आयले जाल्यार म्हणटाले आमकां वास येता तर फाल्यां आमकां प्रॉब्लम करताले वास येता चोरिसांचो वास येता शेणाचो वास येता म्हणून तर हांव कितें म्हणटा हो आमकां प्रोजेक्ट नाका सो आमची मायनॉरिटी जातली आनी तांची मेजॉरिटी जातली फाल्यां आमकां खूब त्रास जाता थंय इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना थंय उदक सारकी ना सर हे MLA रातची काम करून घेतला आपल्या फायद्याक पायपां घालून घेतल्या ह्या डोंगरीकारांक लागून केली ना ताणें तो आपल्या फायद्याक आनी ते भायले प्रोजेक्टाक फायद्याक हांव म्हणटा MLA हें करनासतना प्लॅन पास करनासतना कसो पास जालो आं तर MLA फक्त पडला आपल्या वोटिंगाचे डोंगरीकारांचे पडली ना हांव म्हणटा कावन्सिलर कोण आशिल्लो जॉनी कास्टो आशिल्लो ताजे फाटल्यान ताजी भावच आशिल्ली भावाची बायल हो MLA थंयचो आपूण हँडल करता खंय ते कावन्सिलरान पळोवपाक जाय आशिल्लें बाबा हें लोकांक ना म्हणटा लोकांक कितें जाय तें तुका जाय तशें तुगे MLA जाय तशें न्ही ही कोण गोरवां रावतात ती ना न्ही तर हांव कितें म्हणटा आमकां हो प्रोजेक्ट नाका तुमकां जाय डोंगरीकारांक कोण जाय तुमकां उदक सारकी येता तुमकां लायट सारकी येता केन्नाय कावन्सिलर येवन थंय पळयता आनी कावन्सिलर केन्ना वॉर्डान काम करता ग्रास केन्ना काम करता ग्रास करता तें तुमकां आनी तुवें संवसार जावन पडिल्लो आसा सगळें ते रस्त्यार उडयतात ना कावन्सिलर पळयना म्हाका पळोवचें पडटा आनी म्हाका थंय रावन फोन मारचें पडटा म्हाका हे प्रोजेक्ट आमकां हे प्रोजेक्ट नाका म्हाकाच न्ही आनी MLA आमकां थंय कोणूच ना तांकां ना जाल्यार विजय ना हे कितें करतात भिजल्यार तूं फक्त एका दुसरी काम करतात आनी सगळी गाडी हाडून म्हज्या प्रॉपर्टीक पार्क करतात चोऱ्यान हे प्लॅन पास करतात हे सगळें येवन आमकां नाका एज पर आतां सद्या लोकांक आयकिल्लें ते प्रमाणे थिंगा 278 फ्लॅट्स कितें येवपा तरी प्रोग्रेस आहा तें सो तेणी फर्स्ट थिंग म्हणटा तो पोत्री मारलें आख्खे प्रॉपर्टी कितें आहा भितर कितें चलो तें दिसती पडपा ना म्हणून बट तेणी काम भितर विदावट नोटीस वो ते लायसन्स नंबर बी डिस्प्ले करून आसतना तेणी काम स्टार्ट केलां सो इतुले लोकांक त्रास जाता आसतना तेणी विदावट लोकांक कन्सर्न नासतना हो प्रोजेक्ट तेणी स्टार्ट केलो कित्याक हो प्रोजेक्ट न्यू न्हू हो प्रोजेक्ट 13 years बॅक आमी हाडयलो गावाडे लोकांक नाक म्हणून आनी दॅट टायम इट वॉज 78 फ्लॅट्स
आतां तेणी झोन चेंज करून झोन C1 चेंज करून तेणी आतां हो प्रोजेक्ट हाडपाक मुखार सरले आतां आतां ते तूं हें करपाचो तेणी लोकांक कन्सिडर करून आसतना हो प्रोजेक्ट कितको हाडपाक हें केलो आतां हितून आमगेलो MLA कांय सायन मानासतना हो प्रोजेक्ट पास जालो जावं म्हणटा कावन्सिलराकूय कांय खबर ना म्हणटा आपण पास जाला की ना तो कित्याक तो फुडें म्युन्सिपालिटी नासतली तेका लागून तेंका फुडें खबर नासतली सायन मारल्या ना ती आतां आमकां जाता तितलो बेगीन हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय कित्याक आमगेल्या वाड्या हो सुटेबल ना कित्याक आमगेल्या वाड्याक चेरिसां धंदो प्लस कार्पेंट्री आनी प्लस फर्निचराक काम कोताय हे आमगेले सगळे लोकल धंदे हे समज प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार हे आमगेले सगळे लोकल धंदे बंद जातले आनी जे आमगे धंदेकार आहाय ते बारीक समाज बारीक काम करपी आहाय ते बंद करपा पडले कित्याक भायलो लोक येयलो म्हणटरी हे कोण सोसून घेवपा ना दुकराचें जावं म्हण कार्पेंट्री जावं म्हण गोरवाचें हे वाड्या लोक म्हण आमी आमगे लोक अंडरस्टँड करून हो धंदो चलता अशें करून सो हो हाल्या प्रोजेक्ट येवप म्हण आमकां जायते प्रॉब्लम जावपा चान्सीस जाय सो आमकां हो प्रोजेक्ट नाका नवीन तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। ये तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृत।